मोडले 70 केसरकर वाडा वाठारांतल्या शशिकांत केसरकरांच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। थळावेली बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो, मात घराक उजो लागिल्ल्यान घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। सुदैवान घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। उपरांत ह्या घडणुकेची म्हायती थळावे आमदार दोतोर देविया राणे हांकां कळ्ळी तेन्ना ताणें मजतीचो हात घर दोनयाक दिलो। काल आमकां 28 तारखेक साधारण 9:15 मोहल्ल्याच्यान कॉल येयले की घराक उजो लागलो म्हणून। कॉल करपी साईनाथ केसरकर इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो। त्याच बरोबर आमकां डिस्टन्स पयस आसल्या कारणान रिइन्फोर्समेंट म्हणून बिचोली गाडी पळय तांकांय कॉल दिले आनी ती गाडी टर्न आउट केली तेंच्यांनी। आमी थंय पावपाक आमकां साधारण 25 मिनटां लागली। बिचोली गाडी आमी पावच्या पयलीं बिचोली फायर स्टेशनाची गाडी फायर फायटींग चालू आसली त्यांची इन्सिडंटा पयली गाडी पावली। मागीर आमी पळयलें की तो घराचे 90% उजो मोठो आसलो तो आनी घर बंद आसल्या कारणान लोकलांक दिसता तेंचें घर उजो पालोवपाक मेळांक ना। इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केल्या उपरांत आमी तेंचे पयलीं लॉक फोडलें आनी खिडकी डॅमेज करून उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। घरांत 2 LPG सिलिंडर आसले ते आमी तेंचे पुलिंग केलें आनी भायर काडले सेफली। तेंच्या घरांत जे आयटम आसले इलेक्ट्रिकल आयटम, ग्रॉसरी आनी TV, फ्रीज, बाकी सामान कपडे हे ते सगळे डॅमेज जाल्ल्या। ऑलमोस्ट 90% सामान तेंचें डॅमेज जाल्ल्या। मेजर लॉस जाल्लो आहा तांकां। आतां एस्टिमेट कितलो आसा? एस्टिमेट अजून करून आपण एप्रॉक्सिमेटली 3 लाखा वयर वतलो डॅमेज वतली। डॅमेज कोणाक इंजुरी बी काय? इंजुरी काय घर खंय तरी फंक्शनाक गेल्ले आसली ते घर बंद आसल्या कारणान इंजुरी तांकां ना। हे आता उजो कसो लागला अशें आमकां ते अजून आमी ते रिजन आमकां काय फायंड आउट करून आमी हें करतले।